RG पार्टी तेजेय बी आसा. हांवें सगळे पळयल्या, सगळे वाचल्या. स्पीकर सर म्हणल्यार एक गजाल आसा, हितूंतली बरीचशी कामां जी आसा पळय न्ही, ही आमी वेगळ्या खंयच्या ना खंयच्या पद्दतीन घेतल्या, आमी सुरू केल्या. बट त्या खातीर म्हटलें की कोण खंयच्या चश्म्यांतल्यान पळयता न्ही तशी ती ताका दिसता. कोण खंयच्या चश्म्यांतल्यान पळोवपाचें तें तेणी ठरोवपाचें, काय चश्मा काडून पळोवपाचें जाल्यारूय तेणी ठरोवपाचें. बट तेजेर डिपेंड की ग्लास भरलेलो आसा काय अर्दो आसा काय अर्दो रिकामी आहा, हे तेजेर डिपेंड आसा. म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की फाल्यां बजेटूय जातलें, तांच्यांनी केल्ले सगळे अमेंडमेंट आमी आतां गव्हर्नराच्या हेतूर एड करूंक शकना. गव्हर्नर एड्रेस वाचून जालो, त्या खातीर गव्हर्नरान सरकाराच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही, बऱ्यो आसतल्यो वायट सगळ्यो गजाली तुमच्या मुखार दवरल्या आनी आपल्या पर्यंत एक वर्साचो पुराय नियाळ हो तुमच्या मुखार दवरला. हांव जाय जाल्यार फाल्यां मनोहरराव सरदेसाय आनी रविंद्र बाब केळकर हांचे फाल्यां म्हज्या बजेटांतली दुसरी कविता तुका हांव सांगता, जेणे करून मदले आमी, हांवें तशें म्हटलें की आमी मदले, आमकां माडारूय चडूंक कळना, आमकां लुवोकूय कळना, आमकां रोवकूय कळना. हे मदले आमी, आमकां कोणाचें काम तासूकूय कळना. म्हाका थोडें थोडें कळटा भितरलें. हांव लुवोकूय जाणा आनी रोवकूय जाणा, माडार चडोवकूय जाणा, कारण हांव गांवांत रावता न्ही रे. हांव म्हणून म्हाका ह्यो इतल्यो बऱ्योचश्यो गजाली खबर आसा. हय, म्हणून म्हणलें हांव माडार चडोवकूय जाणा आनी कोणाचें काम तासपाकूय जाणा. सुधीर बाबा विचार, ताजेय कुळागर बीन आसा. ओके, त्या खातीर हांवूय तसो फार्मर कम्युनिटींतलो. म्हाजो डॅडी, म्हाजो पप्पा फार्मर, म्हणजे शेत आसा, अजुनूय लायता, माड आसा. हांव भाटकार न्ही, हांव शेतकार. हांव भाटकार न्ही, हांव शेतकार. त्या खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही, ह्यो म्हाका खबर आहा. माड आसल्या कारणान, कोणाची बेड आसल्या कारणान, शेत लायिल्ल्या कारणान ह्यो सगळ्यो गजाली हांव करून जाणा. फक्त आतां टायम मेळना म्हणून म्हाका वचूंक मेळना. म्हणून हांव परत एकदां मनोहरराय सरदेसाय हांचे हे कवितेक याद करता. आनी म्हाका दिसता मूळ गोंयकारांनी आमी सगळ्या पद्दतीत गोंय हें जें आसा पळय न्ही, आमी भांगराळें गोंय राखून दवरपा खातीर, स्वच्छ गोंय, सुंदर गोंय, स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर आमी सगळ्यांनी जर एकत्र रित्या वावुरले जाल्यार म्हाका दिसता आमी विकसीत भारत, विकसीत गोंय करपा खातीर आनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें स्वप्न विकसीत भारत 2047 हें साकार करपाक आमी सगळे जाण यशस्वी जातले, हांव इतकीच इच्छा व्यक्त करता आनी म्हजें आयचें भाशण सोंपयता. देव बरें करूं. फुडें वचया. फाल्यां परवा आसा मरे, हाजेर बजेट स्पिचाचेर उलोवपाक मेळटा सगळें. सांग एक जस्ट सर 2 मिनट्स. स्पीकर सर हांव पयलू उलयतां, मागीर तूं. स्पीकर सर MLA LED स्कीम जी आसा ती स्कीम बरी आसा, पण प्रॉब्लेम कितें आसा, ती टायमली इम्प्लिमेंट जायना. इस्टिमेट्स पासून आसा, सीएमाक हांव उलयलां. तशेंच स्पीकर सर एकूच क्वेश्चन विचारपाक सोदता सीएमाक. मातशें एक सीएमान आन्सर करचें. स्पीकर सर, आमच्या दोंगरी गांवांत एक ब्रिज जाला GSIDC अंडर. तो ब्रिज गोश्ट ब्रिज आसा, ताका फुडें कितें वचपाचें ना. ना ते खंय वचपाक तें सांगपाचें. स्पीकर सर खंय वचपाचें तें तर सांगपाचें. स्पीकर सर उत्तर दिवपाक जाय. स्पीकर सर सीएमान उत्तर दिवपाक जाय. गोश्ट ब्रिज ना जालें. स्पीकर सर 2 मिनट्यो. आतां सीएमान इन्व्हेस्टिगेशन करपाची. स्पीकर सर इन्व्हेस्टिगेशन करचे. ऑनरेबल स्पीकर सर 2 मिनट्यो. हांव माननीय मुख्यमंत्रीक म्हाका सुद्दां 25 वर्सां युनिवर्सिटी जावं, कदंबा बस जावं, हॉस्पिटल जावं, ग्रावंड जावं, आनी तेज्या पयर तुगेल्या प्रेसिडेंटान सांगलां, ऑनरेबल मेंबर ऑफ राज्यसभा बाब तानावडेन बुकाचेर बरयलो आहा, तेज्या कडच्यान चड केलें म्हणटा. So how you can say that Congress has not done anything? Congress has done. Yes. आको बूक आहा आनी तेच्या उंच तुमकां सांगलां बुकार ना तितलें. बूक तुवें रिलीज केला. So don't say Congress has not done anything. You have released the book. आमी फुडें वचया. स्पीकर सर, आतां हांव वळेरी क्रमांक 1, वळेरी क्रमांक 2, वळेरी क्रमांक 3, वळेरी क्रमांक 4 आनी वळेरी क्रमांक 5 चेर आयिल्ल्यो उपकार मानपाच्या प्रस्तावाची दुरुस्ती सभागृहाच्या